सरकारी येणावळीचेर सरकार खरेंच सिरियस आसा? कांय चोर सरकारी तिजोरी रिती करपात व्यस्त आसात. चोर कोण ते सरकाराक खबर आसात, पूण सरकार तेंचेर कारवाय टाळटा. एक्सायज खात्यांत घोटाळो करप्यांचेर कारवाय केली ना जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक हायकोर्टात उबो करतलो. काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन गर्जना केल्या. तशेंच 8 दिसां भितर जर चोरांक धरले ना जाल्यार पणजे पुलीस स्टेशनांत मुख्यमंत्री आड कागाळ करतलो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. एक्सायज खात्याच्या कांय कर्मचाऱ्यांनी बनावट सरकारी आणि बँक स्टॅम्प वापरून सरकारी पैसे चोरल्यात. त्या संदर्भात संजय बर्डेन कागाळ केल्ली. तशेंच सरकारान मांडवींतल्या बोटींचेर सोरो विकपाचें परमिशन दिलां. हाचे आडे ताणें एक्सायज खात्यांत कागाळ केल्ली. पूण सरकारान अजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान संजय बर्डेन हो विशय मिडिया मुखार हाडलो. आयकात ताका. आमी गोंयच्या सरकाराक निवडून दिलेले आसा. तो 1.5 वर्स कंप्लीट जायत दिलेले आसा. तेन्ना आयचो आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज खरोखरच गोंयच्या ट्रेजरी बद्दल गोंयांक जो रेव्हेन्यू जो येता तेज्या बद्दल सिरियस आसा काय ना हे आमकां कळना. आयज परत आमच्या एक्सायज कमिशनरा कडेन येयल्लो. पळय जाल्यार तो आजून पासून येयल्लो ना. पूण हांवें म्हाजी कंप्लेंट परत ताका हांवें भितर हे केल्या, रिमायंड केल्या आनी तेतून म्हटलेलें आसा की हांवें तुजेर सुद्दां कंप्लेंट दिलेली आसा आनी पेडण्या पुलीस स्टेशनाची कंप्लेंट दिलेली आसा. आज पासून तेंचे कडेन एक शब्द म्हाका तेंच्यांनी घरा एक लेटर सुद्दां धाडूंक ना आनी कांयच करूंक ना. पूण खरोखरच आयज परत पेपराचेर न्यूज येयल्लो. पेपरवाल्याचें नांव घेना हांव की एका वर्सा पयलीं हे एक्सायज डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जे मांडोळी रिवरान जे बोटी ज्यो आसात, यॉट्स ज्यो आसात, ल्हान ल्हान बोटी आसा आनी ते बोटीचे भितर लिकराचें परमिशन दिलेलें आसा म्हणून तेजेर कंप्लेंट घातलेली आसा. 1 वर्स जालें. आतां म्हाजे कंप्लेंटींक जवळ जवळ 22 दीस जाले. तर हो गव्हर्मेंट आयज मुख्यमंत्र्या कडेन जे डिपार्टमेंट जे आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट आसा, विजिलन्स तेजेच कडेन आसा. पूण जालां कितें? हेंच्यांनी चोरूंक दिवपाचें. चोर हेंकां कोण तें खबर आसा. सांगपाचो तात्पर्य म्हणजे कितें? हेंकां चोर कोण तें खबर आहा. पोलिसांकूच चोर खबर आसा. हांगा चोर पोलीस जाले आनी पोलीस चोर जाल्लेल्या अशें तरी आमकां दिसता. चोर पोलिसांचो खेळ चालू आसा. आमी कंप्लेंट जर दिले सर, आयज जर खुनाची केसी चालू आसा, मर्डराची केसी, हेजे बलात्काराची केसी आहा, पोलीस सिरियस कित्याक लागून ना? हांव जो खाकी ड्रेस जो आमी घालता पोलिसांक, खाकी ड्रेसाक वालोर आसा मरे. गोंयच्या सगळ्या पोलिसांक आमी विचारता. आयज कोणाचे प्रत्यक्ष आरोप करिना हांव. तर गोंयचो सीएम हो आयज गोंयची दिशा खंय व्हरता, गोंयाक खंय व्हरता? कित्याक लागून? जर तुमचे कडेन कंप्लेंट दिल्या पण कायद्या प्रमाणे जर परमिशन लिकराक दिवपाक जर ना मांडव रिवरान जे बोटीचेर, तर आज पासून तेजेर तुमी एक्शन कित्याक लागून घेना? तर परत हांव गोंयचे सीएमाक सांगता, जर तूं 8 दिसां भितर, हांव स्ट्रेट फॉर्ड सांगता, गोंयचो सीएम म्हाका खबर ना. आमी ऑनरेबल हायकोर्टान जर गेले जाल्यार गोंयच्या सीएमाक हायकोर्टान उबो करूंक गावतले म्हाका खबर ना. तेतून जर आमकां जर कितें जर आसा, वाट जर आसा, तर गोंयच्या सीएमाक हांव गोंयच्या जनतेक सांगता, गोंयच्या सीएमाक हांव ऑनरेबल हायकोर्टा समोर हांव उबो करतलो. कदाचित तुमी म्हाका पिसो म्हणू शकता, आवटो म्हणू शकता. कित्याक लागून गोंयचो सीएम हेंकां आडोवन धरता. डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. गोंयचे ट्रेजरीचो एकटो मनीस जो स्टॅम्प तयार करता ते आज पासून एफआयआर कित्याक करिना गोंयचे सीएम? म्हणजे तुजो हात आसा असो तरी सिद्ध दिसता. अरे तूं तेका आमची इन्क्वायरी चालू आसा म्हणटा. अरे जे चोराक जर तुमी प्रोटेक्शन दिता, आतां आमी बँकी फोडल्यो, हांव बँकी फोडली कित्याक बँकेचो मॅनेजरांक हांव सेटींग जालो. बँकेचो मॅनेजर म्हणटा काय ना, आमची भितर इन्क्वायरी चालू आसा म्हणटालो. पुलिसांक काय सांगूया नाका. अरे घरान जेन्ना गोश्ट घडली अशी तर चोरी जाली जाल्यार आमी पोलिसांक इन्फॉर्म करता. एक्सायज डिपार्टमेंट हे आमच्या गोंयच्या कोणाची अप्रत्यक्षीक किंवा आपली स्वताची मालकी हक्काक आमी गोंयच्या सीएमाक विचारता. तुका डिपार्टमेंट जर सांबाळपाक जावंक ना जाल्यार ही मिनिस्ट्री कार्ड मरे आनी दुसऱ्याक दी, तूं जर सांबाळता जाल्यार. आनी बाकीचे एमएलए जे आसात, आतां कांकणां घातलेत रे बाकीचे एमएलए. बाबा तुमच्या घरान चोरी जाल्यात, एकटो तरी बीजेपीचो भक्त, अंध भक्त आज पासून कित्याक लागून विचारिना? आमी पिशे खंय बडबडटा हांगा. ही जी चोरी जाल्लेली आसा न्ही, आतां हेच जर पयशे जर आमकां मेळयले, आमी हे आमचे गृह आधार योजनेचे पयशे जे म्हयन्याक जर येता, ते पयशे मरे हे पयशे मरे प्रत्यक्षात घरान वयतले आसले पयशे. अशें बार्देस तालुक्यासून जो रेव्हेन्यू जो येता एक्सायज डिपार्टमेंटासून, हे मरे चोरता आसतले. हे सिद्ध जाता. अशी तेंच्यांनी कितलो गफला केला आसतलो. कित्याक लागून? हे मुख्यमंत्री हेजेर सिरियस कित्याक लागून ना? मुख्यमंत्री प्रश्न विचारता, हेजेर तू सिरियस कित्याक लागून? अरे तुझे 2-2.5 कोटी आज स्टॅम्प मारून तेंच्यांनी पयशे घापीत केले, आज पासून एफआयआर कित्याक लागून करिना? म्हणून हांवें परत कंप्लेंट केलेली आसा. हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता, तुका 8 दिसाचो टायम. आज तारीख कितली? आज 10 तारीख. तुका मरे येता ते शेनवार पासून हांव तुजी वाट पळयतलो. नाल्यार हांव तुजेर गोंयच्या सीएमाचेर
सांगता स्पश्ट सांगता गोंयच्या सीएमाचेर पणजी पोलीस स्टेशनाचेर हो तांकां हेल्प करता म्हणून हांव पोलीस कंप्लेंट दितलो ही 100%. कित्याक लागून गोंयचे रेव्हेन्यू गोंयच्या सीएमाच्या हातीन आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली.